मोगाचें आज आमी एलिझाबेथीचें स्मरण करया। एलिझाबेथ स्पेनच्या आरागोन गांवचो राय पीटर तिसरो आनी राणी कॉन्स्टंट हांकां 1271 जल्माली। राणी कॉन्स्टंटान एलिझाबेथीक व्हडा भक्तीन आनी त्यागाच्या स्पिरितांत वागयलें। 12 वर्सां प्रायेचेर एलिझाबेथीक पोर्तुगालचो राय डेनिस हाचे लागीं काजार जालें। राय डेनिस इतली खोटेपणाची जिणी जियेतालो गे ताचें सगळें रावळेरूच खोटेपणान बुडोवन गेल्लें। तरी एलिझाबेथ जायतो त्याग उपास करून व्हडा मोगान सोंसणिकायेन कळमीत नासतना आपल्या पती खातीर तिणें मागणें केलें। परिणाम काजार जावन 40 वर्सां उपरांत खोटेपणान बुडोवन गेल्ल्या आपल्या पतीचें जिवीतच तिणें बदली केलें। एलिझाबेथ राणी तरी तिका दुबड्या धाकट्यांचो निर्गतिकांचो मस्त मोग आसलो। रायाच्या मरणा उपरांत तिणें रावळेर सोडलें आनी ती फ्रांसिस्कान तिसऱ्या वर्दींत मेळ्ळी आनी खळनासतना दुबळ्यांची निर्गतिकांची आनी प्रत्येक जावन पिडेस्तांची तिणें सेवा केली। एलिझाबेथ प्रत्येक जाण आपल्या जिवितांत शांत समाधान हाडूंक वावुरली। एक फावटी तिचो पूत अल्फोन्सो आपल्या बापायच्या अनैतीक संबंदांत जल्माल्ल्या पुताक वांटो दिलो म्हणून रागान पेटलो आनी ताचेर झुजाक देंवलो। एकामेका विरोध सैन्यां झुजाक देंवतना एलिझाबेथ बापाय आनी पुता मदें पडली आनी आपल्या घोवाक आनी पुताक राजी करून घालच्यांत जिखली। समाधान हाडूंक आपूण प्रयत्न करतली आनी समाधान हाडटली म्हूण तिणें सोपूत घेतलो आनी त्या पासून ती वावुरली। आनीक फावटी तिचो पूत अल्फोन्सो आपल्या जाव्यान आपल्या धुवेक निर्लक्ष केल्या म्हूण चिंतून आपल्या जाव्याचेरच वळ्ळो। त्या संदर्भार एलिझाबेथ थंय वचून तांकां समाधान केलें। 1336 इसवेंत जुलयाच्या 4 तारखेर एलिझाबेथ आपल्या 65 वर्सांच्या प्रायेचेर कठीण तापान पडली आनी अंतरली। 1625 इसवेंत पापा उर्बन 8व्यान तिका सांतीन म्हूण पासारलें। तर मोगाचें एलिझाबेथीच्या जिणे विशयांत आज आमी कितें शिकया? पयलें, एलिझाबेथीक तिच्या आवयन कितल्या भवार्थान वागयल्लें गे त्याच परी आमी आमच्या भुरग्यांक भवार्थान वाडोवंक प्रयत्न करया। दुसरें, मागणें आनी सोंसणिकाय हे 2 संगती मात्र कुटाम बांदूंक गरजेचें म्हणल्यार आमी उडास दवरया। तिसरें, एक आवय आनी पतीन जावन एलिझाबेथ जशें आपल्या घरांत समाधाना फाटल्यान वावुरली तशें आमी आमच्या कुटुंबांत वावुरया। तर मोगाचें आयचो हो नियाळ तुमी इतल्या सोंसणिकायेन आयकलो देखून तुमकां समेस्त हांव बरें मागतां। देव बरें करूं। भगेव जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान। हेणे जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लेयोफासाची पतीन मोरी आनी मगदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बोगलेन उबी आसली। आपल्या आवयक आनी तिचे बोगलेन आसलेल्या मोगाच्या सिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये, पळय हो तुजो पूत। उपरांत सिसांक तो म्हणलो, ही तुजी आवय। ते घडयेतावन त्या सिसान तिका आपणाची कन्न घेतली। देवाचें उतर हें। जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयण्यांनो, आज आमी कार्मेल मायाच्या फेस्ताक तयार जावन 9 दिसांचें नोवेन आमी सुरू करता। आनी ह्या 9 दिसांनी ह्या नोवेनाच्या वेळार प्रत्येक जावन आमच्या मोरये माया विशयान जाणा जावंक आनी मोरये मायन तिच्या आवयपणाचें शेगूण कशें आमकां दाखयता म्हणलें समजून घेवंक आमी प्रयत्न करतले। आनी आयच्या नोवेनाचो संदेश जावन आसा,
अवंकारी भितरी सोबागिनी क्रिस्तांवांची तुंगे राणी. मोगाच्या भाव भयण्यानो, कार्मेल मायाच्या भक्तीकानो, मंगळुरी क्रिस्तांव आमी कोंकणी क्रिस्तांव मोरये मायेक जायत्या बिरुदान आमी आपयता. आनी ह्या बिरुदां पैकी एक उसलें बिरुद जावन आसा अवंकारी भितरी सोबागिनी क्रिस्तांवांची तुंगे राणी. वय आमची मोरी माय आमची राणी जावन आसा, आमची माय ती जावन आसा. आनी ह्या दोन बिरुदां मारिफात आमी समजता कशें तिच्या भुरग्यांक कशें आमकां सोमेस्तांक ती राखता आनी सांबाळटा, कशें आमकां ती तिचो पाठिंबो दिवनूच आसा म्हणून चरित्र आमकां सांगता. मोरी आमची राणी आमची माय म्हणटा आसतना म्हाका उगडासाक घडीत येता. 1915 इसवेंत ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत एका ब्रेस्तारा दिसा एक जेजुवीत याजाक रोमाच्या एका ताच्या घरांत एका मोरये मायाच्या पिंतुरा मुखार दिंबी घालून मागणें करतालो. मोरये मायाचे ताका वरती भक्ती पोवनासले आनी वरत्या भक्तीन तो एक मागणी करनासलो आनी ताच्या मागणेचो विशय जावन आसलो ताच्या पुतण्याक दोनातुसाक मोरये मायन राखजे म्हणून. त्या दिसांनी रोमाचें सैन आनी ऑस्ट्रियाचें सैन एकामेकाक लढाय करनासली. एकामेकाक झुजोवन तांच्या राष्ट्रा खातीर आपणाक दिवंकूच ती तयार आसली. आनी त्या वेळार रोमाच्या सैनांत जेजुवीत फादर असो नेव्ह्यू ताजो पुतण्यो झुजोन आसलो. आनी ह्या संदर्भार कळीत आसले त्या याजकाक रोमाचें सैन तितलें स्ट्रॉंग ना, ऑस्ट्रियाचे मस्तू स्ट्रॉंग आसात, कितेंय जावंक पावतलें, अणावत जावंक पावतलें. त्या देखून मोरये माया लागीं दिंबी घालून तो म्हणटा, मोगाळी मोरये माये, हांव जाणा तूं आमचें मागणें आयकताय आनी आमकां बेसावांनी भरताय. ह्या घडये तुजे लागीं एक उपकार हांव मागोवंक आयलां. म्हजो पुतण्यो त्या रोमाच्या सैनांत रोमा खातीर झुजता, ताका तूं राख आनी सांबाळ आनी ही लढाय सोंपतस एक दीस ताका शाबीत ताच्या घरांतून फाटीं पावय, हेंच म्हजें मागणें. आनी हे सगळ्या लढाया वेळार तुज्या मानतान ताका सांबाळून दवर, अशें खालतेपणी ताणें मागलें. आनी दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें तो ज्या लागशिल्ल्या एका शॉपाक गेल्ल्या वेळार ते दिसपट्ट्या पत्रार ताणें पळयलें कशी लढाय जाल्ली आदल्या दिसा, कितले सोजेर मेले आनी ते भिरांकूळ लढायेचें दृश्य पेपरार वाचून ताका जिम्मू जालें. पूण ताणें भावार्थ सांडूंक ना, कित्याक मोरी माय म्हजी मागणें आयकता. पयले जायते फावटी मोरये माय लागीं ताणें मागिल्लें, मोरये मायन ताका दिल्लें. देखून आजय वरत्या भरवश्यान ताणें पेपर वाचले उपरांत वरत्या भरवश्यान तो घरा गेलो. थोडे दीस उपरांत ताच्या बागलाचेर एक कागद आसलें, एक लेटर आसलें. ताणें तें उक्तें करून वाचता आसतना एका उजिनेची खबर ताका म्हूण ताणें चिंतलें. आपल्या पुतण्यान दोनार वचून ताका तें बरयलें. जाल्यार भरवश्यान ताणें वाचलें. वाचता आसतना तो दोनातूस अशें बरयता, फाटल्या थोड्या दिसां पयलें त्या अमक्या ब्रेस्तारा, त्या दिसूच त्या जाकार मागणें केल्लें, त्या ब्रेस्तारा दीस कठीण झूज जावन आसलें. आनी ह्या झुजा वेळार ऑस्ट्रियाच्या सैनान आमच्या सैनाक सोलोवचार आसले. जायते जण आमचे सोजेर मरण पावले, जायते जण तांणी कैद घेवन व्हेले. आनी निमाणें हांव तिशीन पळयतना ते मुखार हांव एकलोच आसलो येद्या व्हड्या ऑस्ट्रियाच्या सैन्या मुखार. म्हाका भेंद दिसूंक सुरू जालें, कितें करचें म्हूण म्हाका कळोवना. आनी तो वेळ हांवें मोरये मायाचो उगडास काडलो. हांवें झुजा भायर सरचे पयलें हांव म्हजी आवय बापूय आनी तुमी सांगात म्हणून मागणें केल्लें मोरयेच्या ग्रोट्ट्या लागीं आमकां सांबाळ म्हणून मागल्लें. त्या मोरयेचो उगडास काडलो आनी हांवें मागणें केलें, मोरये म्हाका माया म्हाका पाव म्हूण हांवें मागणें केलें. तो वेळ म्हाका मोरये माय दिश्टीक पडली आनी तिणें म्हाका हांसो दिलो, मोगान मुखार आपयलें आनी आपल्या मांतांत म्हाका तिणें लिपोवन दवरलो. थोड्या घडीन हांवें पळयतना थंयसर ऑस्ट्रियाचें सैन नासलें. हांव हांसून उरलो आनी म्हाका वरतो संतोश भोगलो की म्हजी सगळी जिणी भर हांव मोरयेक आभारी जावन रावतलो म्हणून मोरयेक हांवें भास दिली. आनी थोड्या दिसांनी हांव गांवाक फाटीं येतलो आनी फाटीं आयिल्लोच आमी सगळां बाब माय आनी तुमी म्हजे सांगात मेळून मोरयेच्या गुरट्ट्या लागीं वचून आमी मोरयेक अर्घ्यान दिवया. वय मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या मोरये मायन ह्या मोरये राणयेन केल्लो तो उपकार आनीच मोरये माय आमच्या जिवितांत जायत्या रितींनी आमकां आदार दिता, आमकां बळ दिता, आपल्या पुता जेजू मारिपात आमकां आशिर्वाद दिता.
आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें जेजू कुर्सार उमकोण आसलो, ताजी निमाणी घडी थंयसर पावल्ली आनी त्या निमाणी घडये तो जाणा आसलो हांवें सगळें संवसाराक दिलां आनी निमाणें म्हजें रगत ही कुर्सार हांवें वरयलां आनी म्हजें मांस हांवें दिलां आनी अशें म्हणटा आसतना आनी कितें हांव दितलो. सकला तो दिश्ट घालीत तर जाल्यार कुर्सा म्हळ्यार ताजो सीस आनी ताची आवय उबी आसली आनी ह्या शिसाक पळोवन तो म्हणटा जुवांव घे म्हज्या आवयक आनी हाच्या मारिफात तो संवसाराक आपल्या आवयक आवय करून दिता. आनी ही मोरी माय आपल्या शिसा सांगात जेजूच्या शिसा सांगता फुडें कितें सकड ती करूंक पावली आमकां चरित्र सांगता मोगाच्या भाव भयण्यांनो. वय मोरी मायच्या जिवितांत जायतीं गणितां घडल्यांत आनी मोरी माय आपल्या भुरग्यांक सदांच राखता आनी सांबाळटा म्हळ्यार आमी सगळीं जाणां. मोरी माय एक आवय, तिका आवयचें काळीज आसा. आमी जाणां आवय म्हणटा आसतना एक आवय आपल्या भुरग्या खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता म्हणून. चरित्र आमकां सांगता थोडे फावटी पाणो दिवंक जायनातल्या वेळार आवय आपलें रगत दिवन भुरग्यांक तिणें जीव दवरले आसा. ह्या थोडे फावटी आपल्या कांयच दिवंक नासल्या वेळार त्या आवयन थंय हांगा धांवून सॅक्रिफायस करून तांकां राखले आसा. भुरग्यांक पिडा शिडा आयल्या वेळार तिणें न्हीद कळोवन भुरग्यांक पोसवलें आसा. आनी अशें थोडे फावटी भुरगीं अनउपकारी जाल्ल्या वेळार आवय भुरग्यांक दुर्सो नासतना मोगान तांकां राखले आनी सांबाळ्ळें आसा, मोय पासून तांकां पळयलें आसा. असली ती आमची आवय जावन आसा. त्याच प्रमाणे आमची मोरी माय आमची राणी आमकां हर एकल्याक राखता आनी सांबाळटा. एका राणयेचें काम जावन आसा देशाचें रक्षण करचें, एका राणयेचें काम जावन आसा आपल्या परजेक बऱ्या तरेन सांबाळचें आनी तांकां वागोवचें. आनी आज आमची मोरी माय एक राणी जावन आमकां हर एकल्या राखता आनी सांबाळटा. आमी पवित्र पुस्तकांत थोडी निदर्शनां पळोवचीं तर जाल्यार चरित्र थोडी निदर्शनां पळोवचीं तर जाल्यार मोरये मायेन आमकां आयकूंक मेळटा तिणें जेजूक वागयल्या भशेन पुवी सभेक वागयलें, राखलें आनी सांबाळलें. तिणें जेजूचें उतर आयकलें आनी आपणाचें खण घेतलें, आपलें काळजान जागोवन दवरलें आनी तेच जेजूचें उतर आज ती राखूंक आनी सांबाळूंक जायते प्रयत्न करता. हेरेजी जायते फावटी देवाचे विरोध येता आसतना तांकां फाडाव करूंक ती प्रयत्न करून आसा आनी देवाचें उतर राखूंक प्रयत्न करता. सुरवेली पवित्र सभा कश्टांत आसतना कशें तिणें राखलें, जेजूचे आपोस्तल देदस्पर जाल्ल्या वेळार कशें ती पावली आनी आजुनी तीच मोरी माय तें काम करून आसा. पवित्र सभेन पवित्र सभे खातीर मोरये मायन केल्ली अजापां इतली आनी तितली न्हय, इतली आनी तितली न्हय. आमी एक उदाहरण दिवचें तर जाल्यार 1683 इसवेंत लेपांत म्हणले गडे क्रिस्तांव आनी क्रिस्तांव विरोधीक जाल्ल्या झगड्यांत क्रिस्तांव सोलवूंचेर आसले आनी आतांच आखेर जाल्ले म्हूण चिंतच्या वेळार पाप साहेबान दिल्ल्या उल्याक पवित्र सभेन मागोवंक मोरये माय लागीं मागोवंक सुरू केलें आनी मोरये मायन आमचे क्रिस्तांवांचे सैन राखले मात्र न्ही त्या विरोधीक सोलवायलें. हें व्हडल्यांतलें व्हडलें अजाप कर्ण सगळें युरोपूच राखलें व्हडलें एक निदर्शन आमच्या दोळ्या मुखार आसा. वय पवित्र सभेंत मोरी मायन जायत्यांक आदार दिला, तिच्या मातान तिणें आमकां राखोवन व्हेला. आनी आमी फुडें आमी पळयता ही मोरी माय चरित्रांत दिल्ली थोडी घटना तुमच्या मुखार दवरची तर जाल्यार मोरये मायन मातान राखलें एक उल्लेख करचो तो जाल्यार कार्मेलीत वर्दीक तिणें कशें राखलें आनी कशें सांबाळलें. इस्रायलांत कार्मेलीत वर्द सुरू जाता आसतना विरोधींच्या ह्या मुसलमानांच्या दगदोने बली जावन ती काबार जावच्यार आसतली आनी त्या घडये ह्या कार्मेलीत ह्या फ्रादीनी मोरये मायचो आदार मागलो, तिचे लागीं मागलें, तिच्या नांवाक एक देवाळ बांदलें आनी मोरये मायन कार्मेलीन साहेबीन तांकां राखोवन व्हेलें. उपरांत ते ह्या जाग थंयसर युरोपाक गेल्ल्या वेळार थंयसर तांकां एका रितीचें बेराखोण आसलें. व्हडली पिडा पडली, जायते लोक मरोन पावलो आनी कार्मेलीत फ्रादी मरोन पावले. अशें म्हणटा आसतना कार्मेलीत वर्द निसांतान जावच्यार आसली आनी तो वळचो जनरल फादर सायमन स्टॉक मोरये माय लागीं विनोदी करता आनी मागता, मोरये माये तुजी वर्द ही आनी आमी कश्टार आसांव, आमकां राख आनी सांबाळ. आनी तो वळ मोरी माय ताका दिश्टी पडटा आनी ती एक बेंतीन दिवन म्हणटा आळे ही तूं घे आनी तूं नेस आनी केदोळ म्हणसर तूं नेसताय ती तुका राखता आनी सांबाळटा. आनी ताच्या उपरांत सगळी कार्मेलीत वर्द मोरये मायची बेंतीर नेसतात. मात्र न्ही सगळी पवित्र सभा आज मोरयेची बेंतीर न्हेसून मोरी माय आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हळ्यार निदर्शनाक एक गुर्त जावन ती न्हेसून आसा. आनी ह्याच बराबर मोगाच्या भावा भयण्यांनो आमी हर एकलीं आज क्रिस्तांव जावन आसची
हर एकले आमी कातोलीक मोरयेमाचे आनी एक गुर्तू जावन बेंतीन आनी तशेंच आमी खोंत आमी घालता खोंताचो तेर्स आमी करता बेंतीनचें देवासांव आमी आजून चालू दवरलां आनी हाचे मेरेफाद मोरयेमायन कितल्या मापान आमकां राखलां सांबाळलां कितली अजापां केल्यां आमी सगळीं जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो जायत्या लोकांक देवाच्या वाटेन चलोवंक मोरयेमान आदार दिला जुवांच्या वांजेलांत 2 अध्यायांत आनी 5व्या वळींत मोरयेमाय म्हणटा खाना शारान जाल्ल्या त्या एका गडितांत त्या काजराच्या माटवांत म्हजो पूत कितें सांगता तशें तुमी करा म्हणून आनी आमी जाणा मोगाच्या भावा भयणीनो खंय थंयसर व्हडलें अजाप घडलें जेजू मोरयेच्या उतरांचेर ते फातयेले तांणी तें उदक भरलें आनी उदक असलें वायन जालें आनी ताजे उपरांत ही मोरयेमाय आमकां हर एकल्या जागयता म्हजो पूत कितें सांगता तशें तुमी करा जायते कडेन ती दिश्टी पडले वेळार चरित्र आमकां सांगता जावं प्रो लूर्द शारांत या फातिमा शारांत या मार्जुगऱ्यांत हर एक कडेन दिश्टी पडले कडेन तिणें म्हणचें एकच म्हजो पूत कितें सांगता तशें तुमी करा आनी आमी जाणा मोरयेचेर फातयेनी दवरले मोरयेच्या उतरांचेर बरोवसले आमी समेस्त तिचे कडेन तिणें सांगलें आमी आयकल्लें तुज्या पुताच्या उतरांनी चलले आमी खंडीत जावन ताच्या बेसांवांक आज आमी वळख जाल्या आनी ताच्या बेसांवांनी आमी भरल्या तरी मोरी माय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमच्या भावार्थाचे भंडार आमच्या ह्या फातयेच्या वाटेर भावार्थाच्या वाटेर ती आमकां एक निदर्शन ती जावन आसा आमकां वर्ती जिविताच्या वर्ती बुन्याद भावार्थाची ती जावन आसा मोरी मायस तुजें जिवीत आमी पळयल्यार जायते फावटी तिका देव कितें सांगता या बडवो कितें सांगता तिका समजोवना जाल्यार देवाचे विश्वास दोन ती जियेली तिचो विश्वास आमकां हर एकल्याक एक घट बुन्याद जावन आसा उदाहरण दिवचें तर जाल्यार गाब्रिएल बडवो तिका पयले बडे दिश्टी पडोवन तूं देवाच्या पुताची आवय जाता म्हणटा आसतना ती गाबारली आनी ती भियेली कित्याक एक अंकार चलयेन त्या वेळार थंयसर गर्भेस जावचें एक नालिसाचें काम जावन आसलें तिका समजोना कित्याक अशें घडटा म्हणून ती फातयेली आनी ती बरोबर वसली उपरांत आनी एक घडीत आमी पळोवचें तर जाल्यार जेजू देवळान सुकोवन गेलो आनी त्या वेळार तिका जेजूक ती भेटता आसतना जेजून सांगली उतरां तिका खावचें ती बली जाली कित्याक अशें उलयता तिका बोगलां आसतलें तिका समजोवना पूण ती फातयेली उपरांत जेजू एक दीस शिकोवन दिता आसतना लोकांनी चिंतलें हो पिसो जाला म्हणून आनी मोरये ती खबर पावली मोरयेक समजोवना पूण ती फातयेली म्हजो पूत देवाचें काम करता म्हणून उपरांत आमी जाणा पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा ते तरणाट्या तिच्या पुता जेजूक धरलो ताका जरबंदांनी मारलो माथ्यार कांटेचो मुकुट सांडसिलो ताचे वयल्यान केबडायो केल्यो आनी निमाणें कुर्सार तो वळांनी मरण पावलो कित्याक अशें घडलें तिका समजोवना पूण ती फातयेली बाबार्थान वय मोगाच्या भावा भयणीनो ही सगळीं गडीत आमकां सांगतात आमी देवाचे विश्वास दवरी जाय मोरी जावन आसा ह्या संवसारांत आमकां एक भावार्थाचें व्हडलें भंडार एक व्हडली बुन्याद तिचेर फातीन आमी फुडें वचूंक जाय वय आमच्या जिवितांत जायते फावटी कश्ट दोगदोणी घडटा आसतना कित्याक देव अशें घडलें म्हणून आमी विचारचें आसा पूण मोरी माय आमचेर आनी आमकां आधार दिता तिच्या पुता जेजूची खुशी करूंक आमकां आधार दिता केदाळ आमी तिच्या उतराचेर फातयेता आनी तिचे प्रमाणे देवाची आमी खुशी करता खंडीत जावन आमी देवाच्या बेसांवांक वळख जातल्या तर मोगाच्या भावा भयणीनो रक्षणेचो बायलो गुर्तू जावन आसा बेंतीन जावन आसा खोंत आनी ताचें देवासांव आनी मोरी आज काल त्या दिश्टी पडटा आसतना तिणें म्हणलें आसा हें तुमी न्हेसय जाय हें तुमी घाली जाय आनी खारमेली जावन आमी हर एकलो तिची भुरगीं आमी कितें करता ती बेंतीन आमी घालता आनी तेर्साचें देवासांव आमी वाडोवनूच आसा आनी जियोवनूच आसा आनी आमी जाणा कितली मोरयेन आमचे लागीं आमचेर बेसांवां घाल्यांत खारमेलीत वर्स सारी सुमार 800 वर्सां ह्या संवसारांत आसतना कश्टांक वळख जाल्या पूण तिचेर बरोवसो दवरल्यान मोरये मायन आमकां सांडून घालूना तर आज मोगाच्या भावा भयण्यांनो मोरयेच्या नोवेनाचो खारमेल मायच्या नोवेनाचो पयलो दीस आनी हेच्या पयल्या दिसा अवंकारी भितर सोबागिनी क्रिस्तांवांची तुंगे राणी ह्या मोरीचे तोडो नियाळ आमी केलो मोरी क्रिस्तांवांची राणी कशी जावन आसा गे म्हणून कशी ती एक राणी जावन कशी एक आवय जावन आमकां राखता आनी सांबाळटा गे म्हणून थोडी निदर्शन आमी पळयली तर आज ह्या पयल्या दिसा आमकां सगळींच मोरये मायक समर्पण दिवया मोरी माय आमची राणी आमकां ती सोन घालची ना आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तुज्या पुताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां ती कुमोग करता
तुझ्या पुताच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमकां ती आधार दिता. देखून तिचें उतर आमी आयकून घेवया. ती आमकां कितें सांगता आमच्या जिवितांत जिवंक आमी प्रयत्न करया आनी तिच्या मोरये मायेच्या ह्या आदारान मोरये मायेच्या बेसावांनी आमचें जिवीत ह्या संवसारांत जिवंक आमी प्रयत्न करया. खंडीत जावन मोरये माय आमकां आदार दितली.